जमीन रूपांतराची सनद लोकांक म्हयनो देड म्हयने भितर मेळची म्हूण सरकार प्रक्रिया सरळ सुटसुटीत करपाचो यत्न करतलो अशें उतर येणावळ मंत्री फ्रांसीस डिसोजान दिलां. घरां खातीर लोकांक जमीन रूपांतराची सनद मेळपाक लोकांक म्हयन्याचे म्हयने खात्यांनी फावटी मारच्यो पडटात. रानां खातें, शार आनी नगर नियोजन, मामलेदार आनी लँड सर्वे कडेन फायल वचून रिपोर्ट येता म्हणल्यार म्हयन्याचे म्हयने लागतात. सरकारान हे गजाली खातीर मुजत थारावची म्हूण दिगंबर कामतीन प्रस्न काडिल्लो. Whether there is any time limit fixed for issue of sanads, 500 meters, 300 meters, 600 meters अशें सुद्दां पळय कोणे सेटलमेंट म्हणजे मागलां कन्वर्जन ते पळयलें जाल्यार अशें दिसता की एवरीवेअर दे सेज द रिपोर्ट इज अवेटेड अंडर प्रोसेस and more than 8 months, 9 months have passed. Fix up a time limit ना that they should give that report within that time limit, otherwise it should be dimmed. अशें कितें जावपा जाय न्ही, नाल्यार कशें जातलें तें? हो प्रोसिजर सुरसुरीत करपाक जावो. फॉरेस्टांतलो तो रिपोर्ट मागतात ते, हांव न्हू कित्याक मागता पळय ते सेटलमेंट एरियांनी फॉरेस्टाचे क्लियरन्स मागता. पूण फॉरेस्टाचो रिपोर्ट येवपाक कितके कठीण करतात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट म्हाका दिसता तेजे परस आनी मोठें कठिनाय गोंयांत ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा सारकी. म्हणटकच ते डिपार्टमेंट सेन्सिटीव आसल्या कारणान एवरीबडी हॅज टू बेअर विथ इट. TCPचो एक रिपोर्ट जावो तांकां, मामलतदाराचो एक जावो आनी सर्वेचो एक जावो, एक 4 रिपोर्ट घेता ते. म्हाज्या म्हणण्या प्रमाणे 4 रिपोर्ट बरोबर घेवपाक जाय. म्हाका दिसता एक 15 दीस ते म्हयन्या भितर कारवाई सोंपपाक जाय. कांय कारणा खातीर ते लांबता. म्हाका दिसता हांव लक्ष घालता आनी जाता तितको एक 30 ते 45 दिसां भितर हो प्रोसिजर कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करता. अंदू स्पेशल ऑलिंपिक्सांत भारताक 2 मोठी आव्हानां आसतलीं. ताची तयारी म्हूण सांताक्रूज ग्रावंडार एक खासा फुटबॉल कॅम्प जालो. स्पेशल ऑलिंपिक्स ऑस्ट्रेलियाचो कोच एडवर्ड मिचनान कॅम्प घेतलो. जूनांत जावपी संवसारीक फुटबॉल सर्तीचे पात्रताय फेरयेचे संभाव्य पंगडांत 5 गोंयकार आसात. नोव्हेंबराचे निमणे सप्तकांत ऑस्ट्रेलियांत आशियाई पॅसिफीक सर्तूय जातली. मिडिया मुखार सोमारा ही कार्यावळ जाहीर जाली. We are looking at two events. The first one is something very unique which is happening in the world today in Australia, where for the first time in the history of Special Olympics we are having the Asia Pacific Regional Games. This is equivalent to the Asian Games and to the Commonwealth Games that we had. For the first time, Special Olympics Australia and Special Olympics India have got together. We've got together here in Goa because we have chosen to use football as the catalyst to bring us together this time. All the athletes coming over have really excelled. I'm very impressed with the discipline of the players, the way the players conduct themselves, and that really stems down from Victor, who obviously installs that in his coaches, and then the coaches obviously install that in the players. The coaching standards here are high. The team will be leaving on the 29th of November and the games will be over on the 7th of December. India is going to send a total number of 400 athletes with 100 coaches to this first ever 2013 regional Asia Pacific Regional Games to be held in Australia, Newcastle. The next biggest event, as we are told, we are coming with unified sports, football, soccer. And in that, we have just concluded the selection camp in Hyderabad. And I'm very happy to tell you that 5 of our own athletes are in the 28th list of probables which we are preparing for this World Unified Games. तरण्या भुरग्यांक मोटोक्रॉसाची ओड लावपा खातीर फास्ट ट्रॅक रेसिंग एसोसिएशनान आयतारा मोटोक्रॉस रेस घडोवन हाडली. मडगांवां शिरवाडे जाल्ले रेसीक बरेपैकी प्रतिसाद मेळ्ळो. कुशळ रेसरांक मुखार इंग्लंडांत ट्रेनिंगेची संद आसतली अशें आयोजक एलन सिकेर म्हणटा. न्यू रायडराक प्रमोट करपा हांवें मोहम्मदान आनी फास्ट ट्रॅक रेसिंग एसोसिएशन क्लबान सो रायडर टॅलंट चोवपा कितें MRF आतां नॅशनल चॅम्पियनशीप जावपा स्टार्टींग नेक्स्ट मंथ. सो नोवीस क्लासाक बायक धाकट्यो बायक घेवन आमगे रायडर कोण आसता MRFाक. सो
हे पुढचाकू हांवें एशको केला की बुमरा सांगलें आमी डिक्लेअर करूया की कोणूच चॅम्पियन जाता ग्रुप सी बायकीन ऑल ओवर इंडिया सो वी कॅन टेक देम टू UK फॉर ट्रेनिंग फ्युचर ट्रेनिंग विथ बिग बायक सो तो एक आमी सागो एम दवरला की धाकटे बायकान आमी रायडर आवड काडपाक सोदताय इतल्यान खबरांची तर हांगाच सोंपता पळयत रावत प्रुडंट नमस्कार तुम्ही पळयतात प्रुडंट यू आर वॉचिंग प्रुडंट